आमचे बरोबर आसा बाब लिंकन गोम्स, बाब अनवर नारू, बाय लालन पार्सेकर आनी बाब दामोदर रोंसकर. ही आज प्रेस ब्रिफींग घेवपाक कारण म्हणल्यार आमी जो मुद्दो अजून लावन दवरलो आसा तो म्हणल्यार जो फीज हायक, मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान जे फीज हायक केल्ले आहा तो त्या मुद्द्याचेर आमी आज प्रेस ब्रिफींग दवरली आसा. आनीक सांगपाक सोदता की हे जे फीज हायक आशिल्ली ती अजून पासून मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल इलिगली लोकांक फीज कलेक्शन करपाक लागल्या, जे न्यू रेट्स लावन एक्झॉर्बिटंट रेट्स लावन जे फीज घातिल्ले आसा ते अजून पासून इलिगल प्रमाणे कलेक्शन सुरू आसा आनी ते अजून बंद जावना तांचे. आनी इलिगल म्हणपाक कारण म्हणल्यार कित्याक जो रेजोल्युशन घेतिल्लो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान जो फेब्रुवारी रेजोल्युशन घेतिल्लो तो रेजोल्युशन एक आशिल्ले आनी एक्चुअल मिनिट्स आनी रेट जे फायनलायज जाल्यार ते दुसरेच आशिल्ले, समजला. सो ते आमकां दिसून आयिल्ले आहा आनी त्या टायमार आमी हाचेर आवाज उठोवपाक सुरवात केल्ली, कित्याक चेअरपर्सनान स्वता तुमकांच सांगिल्लें, तुमचेच मिडिया सगळे हाचेर आहा, तुमच्या चॅनलाचेर ऑलरेडी अपलोड जाल्ले आहा, जंय चेअरपर्सनान सांगिल्लें आहा की आमी हो वाड आसा तो फक्त 10 ते 15% वाडयलो म्हण. पूण एक्चुअल कॅल्क्युलेशन पळोवपाक गेले जाल्यार 100-200 न्ही, इवन 1000% वाडयल्ले दिश्टी पडटा आमकां. आनी इलिगल दुसरें कारण म्हणल्यार कित्याक आज पासून तें रेजोल्युशन कन्फर्म जावना. फेब्रुवारी आनी आमात जून म्हयन्यान आसा, तें रेजोल्युशन कन्फर्मूय जावना आनी कन्फर्म जावपाक चड गरजे कित्याक आहा कित्याक कावन्सिलरांनी बी सांगिल्लें आसा की आमी हो रेजोल्युशन घेवना म्हण. कावन्सिलरांनी बरोवन मेमोरेंडम दिल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक एज वेल एज DMA बरोवन हें दिल्लें आसा की आमी हो रेजोल्युशन घेवना, आमी रेजोल्युशन घेतिल्लो फक्त 10 ते 15%. आनी इतलें आसून सांगपाक म्हळ्यार हें चालू आसा कलेक्शन. आमी DMA सुद्दां कंप्लेन केली, आमी DMA सुद्दां कंप्लेन केली. DMAन आमकां रिप्लाय दिल्ले आहा की ताणें हें मागलां म्हण तांचे कडेन तांचो से मागला आसा आमची कंप्लेनाचेर, तांचो से मागला आहा म्हण ताणें मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक लेटर केल्ली ऑन 22 मे हे लेटर केल्ली आनी ती अजून पासून ताणें रिप्लाय करूना. 15 days टायम दिल्लो तांकां रिप्लाय करपाक, पूण ते अजून पासून रिप्लाय करूना. सो आमचे कडेन दुसरी आसा लेटरां जे कावन्सिलरांनी बरयल्लें आसा की हें रेजोल्युशन आमी घेवना म्हण. आनी इतलें आसून कावन्सिल रेजोल्युशन कन्फर्म जायना सुद्दां जाल्यार काकांनी तुमी अजून पासून कलेक्शन करता, हें टोटल इलिगल आनी हो फ्रॉड, हें एक्सटॉर्शन सांगपा म्हणल्यार बारीक लोकांक आनी गरीब जे धंदो बारीक धंदो करतात तांचेर हो एक्सटॉर्शन जावंक गेलो. आनीक आमी RTI मागिल्ले आसा, डिफरंट RTI मागिल्ले आमी मागिल्ले केन्ना ऑन 22 एप्रील. आज आमी 27 जून आसा, आजून पासून आमकां RTI इन्फॉर्मेशन मेळूना. आमी ताजे उपरांत 1 एप्रील घातली बिफोर द फर्स्ट एपेलंट ऑथॉरिटी. 4 एप्रील घालपाक पडला पळय आमकां, पूण हे आमकां इन्फॉर्मेशन दिना. कित्याक तांकां जायते लिपोवपा आसा, आमकां जाण जावपा जाय. कित्याक चेअरपर्सनांनी जायती हें केल्ली, डिक्लेरेशन केल्लें की मॉल आसा, मॉलाक जी चार्ज लागता ती धाकटे शॉपां लागता. सो आमी हें सुद्दां मागलां की मडगांव आहा कितलीं मॉलां, कित्याक कशे भाशेन ते दिशाभूल करता लोकांक, कशे भाशेन मिसगायड करपाक सोदता. हें सगळें आमी ह्या RTIंतल्यान काडपाक दाखोवपाक सोदता, पूण आमकां तें इन्फॉर्मेशन दिना. 22 एप्रील जे मागिल्लें तें आज पासून दिना. समजा एप्रील मागल्यारूय बी पोस्टपोन जाता आनी आतां 3 जुलय दवरला ही एप्रिलार हियरींग. समजा हे भाशेन ते हें करता. आनी मेन म्हणल्यार मडगांवच्या आमदाराचेर कळ्ळां, जे आतां हालींच आमी तांचे दोगलेपणान जी हिपोक्रेसी आनी डबल स्पीच कळ्ळां हें एक्सपोज जायत रावल्लें आसा. हेंय बी आमी ताजे डबल स्पीच एक्सपोज करपाक सोदता. तुमकां याद आसतली जेन्ना ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम काडली, लोकांक एक हें दिल्लो फॅसिलिटी, एक स्कीम अशी काडली की तांणी सपोज एनी ट्रॅफिक वायलेशन आसा जाल्यार ते फोटो काडून RTOक धाडपाचे आनी तांकां चलन इश्यू जातालें. आनी जो कोण ते ऑफेन्स हें दाखयता, रिवील करता, तांकां हें आशिल्लें, तांकां इन्सेंटीव मेळटाले. आनी त्या स्किमीचेर मडगांवचो आमदार आनी मडगांवचो चेअरपर्सन
तेन्ना ताणें भीक मागपाक स्टार्ट केली. कितें म्हणून की गव्हर्मेंटाची ट्रेजरीक हें जाता म्हण भिके पडला म्हण बीजेपी गव्हर्मेंट भिके पडला म्हूण आमी भीक मागता गव्हर्मेंटाक दिवपाक, कित्याक नाजाल्यार हे भाशेन त्या लोकांक त्रास करता म्हण चलन दिवन. आनी तेन्ना आमदारूय म्हणटा आनी चेअरपर्सनूय म्हणटा की लोकांले सगळे म्हारगाय जाल्या, लोकांक धंदे सारके चलना, सगळी वाट लागली आसा, मायनिंगा वाट लागली आसा, हें सगळें ते उलयतात. आज तुमी बीजेपी वचोन कितें सुमार बरें जाला, कितें सुमार इम्प्रूव जाल्लें आसा, लोकांक धंदे सामके फ्लरिश जाला की तुमी तांकां 5-6% वाडोवन फी लायता. सो हें आमी दाखोवपाक सोदताले. पळय हे सो ह्या भाशेन आमचो मडगांवचो आमदार आनी चेअरपर्सन सांगता म्हारगाय वाडला, लोकांचे बजेट स्क्रॅच जाला. आतां कोण कसलो बजेट सुमार लोकांचो इम्प्रूव जाला तूं बीजेपी गेले उपरांत की लोकांक तूं इतले 400-500% ट्रेड लायसन्स वाडयले. कितले सुमार लोकांचो बिझनस वाडला, जे बाबडे ट्रेडर्स आहा, जे दुकान चलयतात, कितले सुमार तांचे इन्कम वाडला की तूं तांकां इतले व्हड प्रमाणान फीज लायता. अनेकदां डिमांड करता आमी जाता तितले बेगीन हें करचें, बंद करचें. दुसरें आमी अपील करता लोकां जाय, आमी शॅडो कावन्सिल वॉज द फर्स्ट, तुमगे याद जाता जाल्यार पळयात, जेन्ना हो मास्टर प्लॅन येयल्लो तेन्ना आमी सुरवात केल्ली बोर्ड मारपाक, तितून कसली कसली प्रकरणां आसा ती समजला. त्या टायमार टायम लागलो बरें लोकांक तें अंडरस्टँड जावपाक. आज लोकांक तें सामकें हें जावन गेलां, मतीन सामकें फिक्स जावन गेलां की कशे भाशेन हें मास्टर प्लॅन मडगांव खातीर वायट आसता. तेच भाशेन ह्यावूय हेजेर आमी मागता की लोकांनी हाजेर आतांच एकठांय जावन हें सामकें डिमांड करपाक वा विड्रॉ करपाक. कित्याक मडगांवच्या आमदारांक कांयच ना, आपली जी फुडें भाजपा सोदतालो तो बीजेपी वचून ती भाजपा सारकी जावपा खातीर तो कितेंय करपाक जाय. लोकांक कशे भाशेन हें एक्सटॉर्शन करून फीज कलेक्ट करून आनी लोकांचे फायनान्शियल बर्डन घालपाक ताचे हें आसा, इंटेन्शन आसा, तें आमी खंय तरी बंद करपाक जाय. कित्याक लोकांक अननेसेसरी बर्डन जावपाक जायना फायनान्शियल. लेटर दिल्ले आसा की हें तुमी जें वाडयला इट इज नॉट एज पर रेजोल्युशन, एज सच वी आर नॉट पेईंग म्हूण लोकांनी रिटर्न केल्लें आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक, दॅट द फीज एप्लायड, तुमी जे फीज म्हाका एप्लाय केल्ले आहा दॅट इज नॉट एज पर द रेजोल्युशन आनी हांव भरना म्हूण की इन रायटींग बरयल्लें आसा आनी आमकां कॉपी दिल्ली आहा लोकांनी. कितके लोक आहा तुमचे बरोबर शॉपकीपर? बरोबर आहा, जायत जाणांन केलें आनी हांव पयलींय सांगिल्लें की हो जो इशू आहा तो कशे भाशेन म्युनिसिपालिटीक म्हारग पडटलो इन फ्युचर हें दिसून येतलें म्हणून. कित्याक तुमी फक्त एक सेक्शनाक हें करतात, आमी दुसरें मागिल्लें आसा. आतां मार्केटान दुकानां आसात, मार्केटान 800 सुमार दुकानां आसात समजला. 800 दुकानांतल्यान कितले जाणां ट्रेड लायसन्स आसात हें म्हणून खबर काडा. लास्ट टायम आमी जेन्ना RTI काडिल्लें तें फक्त 16 दुकानांक ट्रेड लायसन्स आशिल्लें, 16 out of 800. सगळे इलिगल. एक्झॅक्टली, म्हणजे तांकां ट्रेड लायसन्स ना, सो तांकां ट्रेड लायसन्स फी लागना, सो तांकां सॅनिटेशन फी लागना. कळ्ळें ना म्हणल्यार ते हावस टॅक्स भरता आनी रेंट तर सांगत नाका, 25 ते 100-200 रुपया रेंट आसता. सो तुमी फक्त प्रायवेट जे आसा तांकांच तुमी हो बर्डन घालतात, हें रॉंग समजला. आनी आमचे लिगल कोर्ट्स घेवपा आसा तो आमी घेतलेच मुखार आसा. कितले लोक ऑलरेडी हें जाल्ले आसा, भायर सरिल्ले आसा, पण ते इन्फॉर्मेशन आडयतात, इन्फॉर्मेशन दिनात. जायत कितें आसा, यू रिक्वायर डॉक्युमेंट्स टू गो बिफोर एनी लिगल फोरम. सीपी म्हणटा आपणाक कितलेशेच करोड आयल्या म्हणून. करोड येतलेच न्ही. तूं जेन्ना 100 रुपया घेवपा खातीर 1000 रुपया येतलो जाल्यार 5000 खातीर 5 लाख येतलेच न्ही. पूण लोक भरता अशें जालें ना. भरपाक कारण कित्याक आतां तुगेले जे इटेबल्स आसतात
रेस्टॉरंट आसता, हॉटेल्स आसता, जावं आनी जांकां ट्रेड लायसन्स दुसऱ्या ऑफिसान दिवपाक पडटा. एक्सायज म्हणनाका, फूड एंड ड्रग्स म्हणनाका. सो हांकां रिन्यू करपाक ते मुखार दिवपाक पडटा. सो त्या कारणाक लागून तेंकां बसचें पडटा, तांकां दुसरो पर्याय आसना. समजा ती एडवांटेज हे घेतात. And we appeal to all Goans to come out and support this initiative that Shadow Council of Margaon has been taking up for you all. It is not about us, it is about you all, the people of Goa. So please, it's a sincere request. Please come out in large numbers and support this initiative because this is for the business people and the local people of Goa. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.